नमस्कार, तुमको पूरे जनाक यूथ ऑफ GSB टीमातुलान पॉडकास्ट सीरीज आंतु. आज आमगे लुटो असाची डॉक्टर सुदेश राव हांनी फर्स्ट इंटेन्सिविस्ट म्हणटाची मंगलोरांतू हाडलेले क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट लायकोन सेट केलेले. सो ही इज विथ अस. आमगे लुटो असाची हांगे लुटू मस्त इन्फॉर्मेशन आम्ही गेन करीत. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सगळ्यांक आणि यूथ ऑफ GSB स्पेशली फॉर म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवनाक अशें लायक आमगे लायक वेरी कसा respected and a platform among our community that among GSBs, that is the youth of GSB. The select platform and make an opportunity like धन्यवाद. तुम्ही वेलकम टू द सिरीज. आता स्पेशालिटी विषय तुम्ही निमगेल अरे मेडिसिन अंतू मस्त सगळं डेव्हलपमेंट्स जाला. तशी डेव्हलपमेंट्स जातना तशी ताचे ओटूची कॉम्प्लिकेशन्स more risky cases and which needs more specialized care. She developments must have probably Portugal सांग जला somewhere world war जला time मारतो मग एक origin जला तर मस्त आमगेले ते म्हणणारे वर्ल्ड वॉर अंतो सैनिकांक मस्त त्याचं केअर जावं आफ्टर ड्युरिंग द वॉर. त्यातनं कसं झालं म्हणणारे ते एक स्पेशालिटी जाऊन डेव्हलप जातात. त्यानंतर पोलिओ येताना मस्त चेडवांक पेशंट्सांक एक स्पेशलाइज केअर जावं तशी वर्स वतात. दॅट वॉज समर इन 1950s. तर मागीर ते डेव्हलपमेंट जावन एक क्रिटिकल केअर मेडिसिन म्हणाला एक फील्ड डेव्हलप केलं. आमगे इंडियान तो प्रॉब्ली इन 1970s मुंबईत English Candy Hospital and like one of the keys that they've actually the concept it starts down. The she developments if that's the advancement as a field and the medicine and field. But the thing I'm observe asal serious patients get the life and death than struggle करता असतात. As doctors आम्ही मस्त स्पेशालिटीज आयलारे आम्ही येतात ते पेशंट आपण येतात ते होतात तशी जायना मला रे 24/7 तसं सिक पेशंट्स ओटूची आम्ही असं कापतात. मला तिथले जे कॉम्प्लिकेशन्स आहे प्रति घंटो आणि मरण म्हणाले विदिन सेकंड्स विचारते शल्वती खंयच्याय डॉक्टरांना ताकाची एक ताका टायम दवरला रे जाता ना म्हणजे रे जायना म्हणाले एक कॉन्सेप्ट आणि तशी डेव्हलपमेंट जावन क्रिटिकल केअर मेडिसिन म्हणाले एक फील्ड डेव्हलप केलं. आफ्टर आमगे इनिशियल ट्रेनिंग म्हणाले पोस्ट ग्रॅज्युएशन आम्ही खंयचे फील्ड करूंक शकतो. बट जनरली एनेस्थेसिया तुम्ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मागीर कार्डियाक बल्गोनिन मेडिसिन असल पूण स्पेशालिटीज हांकां चड लिंक आसता क्रिटिकल केअर आवट. सो आफ्टर आमगे बेजीक ट्रेनिंग तेज्यात तर मागीर आमी ताका एक फॉर्मल क्रिटिकल केअर मेडिसिन आनी फॉर्मल ट्रेनिंग विथ क्वालिफिकेशन तेजे एग्जाम्स करून एक सुपर स्पेशालिटी म्हणून येतं तेजे नेक्स्ट आमगे बेजीक फील्ड नेक्स्ट MBBS नंतर स्पेशालिटी करून मागीर क्रिटिकल केअर वच्चे एक्चुअली हांव बेजिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट. बट मागीर कशी लायफान जाल्ल्या म्हळ्यार मंगळूरचे फर्स्ट आमगे गांवचे फर्स्ट एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कोशी तांणी दोग जाण एनेस्थेटिस्ट आशिल्ले ते तांणी डॉक्टर KR कामत आणि डॉक्टर कोशन्स फर्स्ट मंगळूर आयलेचे तांणी दोग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट तांतो हांव प्रोफेसर कोशीन स्टुडंट. तांणी तेन्ना ICU इंटेन्सिविस्ट म्हळ्यार तेन्ना नाशिल्लें जाल्यार तांकां मस्त तांकां नॉलेज आशिल्लें. तांणी एम्स दिल्लीत कोण पास जावन मंगळूर आयले. तांगेले स्टुडंट जावन हांव आसतना एनेस्थेसिया स्टुडंट जावन आसतना तांगेले राउंड्स वताना सरान ते सीक पेशंट्स हँडल करचे ते नमुनास ते पळोवन म्हाका इम्प्रेस जावन हांव कसो कित्याक सांगिल्लें म्हाका राउंड्स वचचें स्टार्ट केलें. प्रॉब्लेम तांणी एज अ टीचर गुरू केन्ना कळटा पळय स्टुडंट्सांक डेस तशें गुरून सांगलें म्हाका दिसता तूं क्रिटिकल केअर करचें सांग तुका इंट्रस्ट आसा तूं वचून शिकून यो. तशें सांगतना हांव सगळ्या लागीं तेन्ना क्रिटिकल केअर म्हणून फील्ड ना मस्त जेन्ना निमगे जाव कळटा म्हाका तूं ऑलरेडी केला एनेस्थेसिया नेक्स्ट हय पास करचें टायम वता मागीर येवन तसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचें तें करूचें मस्त जाणां सांगलें.
बट एक पॅशन म्हणून असतं समथिंग तुमकां एक फील्ड आनी ड्रायव्स यू द पॅशन सगळं आमगेले डेस्टिनी सो हांव मुंबयचें आमकां मुंबय वचून क्रिटिकल केअर मेडिसीन ते अरावंड 25 years बॅक आतां 25 वर्सां म्हणून आहेत करेक्ट actually I'm going away 25th year at almost so Bombay शिकून एक establish करपाक लागता तर अशें गांव आहे ही म्हाका मेळ्ळी म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी ना मस्त निमगे तसो लायक फील्ड तसो लायक पोस्ट असो म्हणचे प्लेसमेंट ना तसो ना हांव एक्चुली म्हाका मस्त बेजार जावन हांव वच्चें आनी खंय पूण पळया दुसऱ्या गांवां वच्चें हांव भायर सरता कॉकी मागीर वेल्वेश्वरान म्हणल्यार की दूर कुंटिकाना म्हणल्यार लायक जाग तेन्ना कुंटिकांची आउटस्कर्ट्स थंय एक व्हड बिल्डींग येता हॉस्पिटल म्हणून आयकना थंय वचून तुमी ट्राय करात वचपाच फुडें तशें हांव वचून निमगेल तांगेला मॅनेजमेंटान निमगेताना ते सर तूं यू आर वेलकम जाल्यार हॉस्पिटल फिनिश जावच्या आनी कितें म्हयन वता तेन्ना कुंटिकाना म्हळ्यार फुडें आला तूं एक रिक्षा ड्रायव्हर थंय वचचें ना कुंटिकाना आउट मागीर लायक फॅशन खातीर लागलो ऑक्टोबर 18th म्हाका दिसता इनॉग्रेशन डे म्हाका कळ्ळें आनी इनॉग्रेट करता फस्ट डे वचून तांणी इनॉग्रेशन डे हांव जॉयन केलें आय वॉज द फस्ट एम्प्लॉय ऑफ दॅट हॉस्पिटल थंय वचून ICU क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट स्टार्ट केलें मस्त कश्ट जालें म्हळ्यार तुमी आयकून आसता फॉर एनी न्यू थिंग देर इज ऑलवेज अ रेसिस्टन्स फॉर एन एक्सेप्टन्स सो दिस रेसिस्टन्स टू ओवरकम इट टूक लॉट ऑफ टायम I had to spend a lot of time first year म्हाका दिसता almost 365 days I was inside the ICU to develop it as a department मस्त कशी तुमी टीम कशी सिलेक्ट केली तुमगेली थंय म्हळ्यार एक क्रिटिकल केअर म्हणटा इतली जागृत आसूं इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड म्हणटा सो तितले तुमगेली टीमय एक स्ट्रॉंग आसूं का सो एक्चुअली टू बी फ्रँक स्टार्ट करतना टीम म्हणून नाशिल्ली ओके वन मॅन आर्मी तें सांगलां 365 days I was inside खंयचे संडे मंडे कसो आतांय आशिल्लें एक वर्स मागीर एक वन ऑफ द सिनियर नर्स शी वॉज ऑल्सो गुड असिस्टंट तशें आमी डेवलपमेंट स्टार्ट केलें डिपार्टमेंट आतां म्हाका दिसता मेनी हॉस्पिटल्स इन Mangalore क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट आयला हांव आतां 25 years पायनियर जावन सो तुमी सुरे हाडतना हांगा कशें आशिल्लें जनाल रेस्पॉन्स कशें आशिल्लें हॉस्पिटल ऑल्सो तांकां जाय कितें अगत्य की सो जनरल रेसिस्टन्स नाशिल्लें बट एक्सेप्टन्स टू इतलें म्हळ्यार अवेरनेस नाशिल्लें सो अवेरनेस ना ती टायमार एक एक्सेप्टन्स करपाक टायम लागता पीपल वील नॉट एक्सेप्ट यू एज ए स्पेशालिटी एज इनिशियल थिंग्स बेसिकली ICUs अंतू दोन टायप आसा एक लो इंटेंसिटी ICU और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन ICU ते युजली हॉस्पिटल मॉर्निंग एक डॉक्टर येता राउंड्स करता वता रात्री पावस येता राउंड्स करता जाल्यार सकाळी रात्री जाय ते मध्य कोणूय नाच गॅपान थंय मस्त इव्हेंट्स जाता आसता ICU म्हळ्यार प्रत्येक मिनिटांत जाता आसता that there should be someone who is qualified in critical care near the patient. So intensivist म्हळ्यार हांव तुमकां सांगिल्लें एक स्पेशालिटी आमी कोर क्रिटिकल केअर करता आमी आमगे इनिशियल स्पेशालिटी करूं ना इता म्हळ्यार दोन फाय जाल्यार रिजल्ट्स येना सगळे सोडका सोडून ते मात्र क्रिटिकल केअर मात्र 24/7 तुमगे फोकस ऑन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड आमकां व्हरलो डॉक्टर सांगलें क्लिनीक ना जनाला चेड कसलें ना आमी 4 दरे भितर 4 दरे म्हणटा ना बट दॅट इज सो डिप्रेसिंग आहे म्हणटा म्हळ्यार इट इज क्रिटिकल केअर जन लाईफ अँड डेथा मध्ये स्ट्रगल करता आसताची कसली एक सान इव्हेंट कूड ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस पॉझिटिव्हली ऑर नेगेटिव्ह सो तुमगे मेंटली बॅलन्स तुमी कशी तुमकां कोप करताचे हाऊ डू यू कोप विथ इट लायक घरा मागशी येतना करेक्ट बॅलन्सिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट इन ICU कसला म्हळ्यार एक पेशंट एज सच इज सिक सो सम
thing or the other happens, we have to think constantly. आणि मस्त पळयताची डिप्रेसिंग केसेस. दोन्हीचे रिझल्ट्स रिझल्ट्स always good म्हणून समज येना. Lot of deaths coming. Death म्हणून कुठलं family handling, emotions, declaration of death. Then patients sometimes irreversible diseases असतात, ते ICU मध्ये long stay असतात. मस्त सांगितलं इट्स डिप्रेसिंग. येस, बट एक पॅशन जे आम घेतलं कसं तुम्हाला रिझल्ट चांग दिताना आय थिंक आमकां मस्त खुश मेळटा. आमचे इम्पॉसिबल ऑर डिफिकल्ट आमी एक होप्सनल केसीस पळोवप रिकवरी जाता, ताजे एक संतोष ऑफकोर्स देवार आशीर्वाद जेवका जेल्ला आमगे एफर्ट ताजे उठूक घालल्यार देवार आशीर्वाद आमी ती मस्त रिजल्ट्स चांग येतात. इफ यू कंपेर ओपन ICU and closed ICU or आम सांगितलं हाय इंटेन्सिटी ICU म्हळ्यार आमी हिंगा पुरा सो तेंची 24/7 ताचे रिजल्ट्स मस्त चांग आसतात. तशें आमी ती आय फील इट्स gives a good outcome for all the patients. We get that happiness, and sometimes if you love the job you do, you know how to work in your life. So that chambera vitandela passion आणि depression. तो आमगेला मस्त यूथ पळयत आसताचे हांगा ह्या पॉडकास्ट सिरीज. सो तांकां पक्कानी तांकां तांगेल करियर इंटेन्सीव केअरांत घेवका जाल्यार वॉट शूड दे स्टडी, कशें शिकूं का आतां MBBS कोर न्हू MD कोर न्हू खंय तांणी where they can seek opportunity, what have at the most of the hospitals to critical care department ashani me ek MBBS student aka tagella MBBS time ari ek namana idea melta adu postings asta kinda tangenda some time spend korosta so ek namana idea mel donni che tange post graduation asangilori asal field anesthesia project lari is closely linked to critical care. Magi that next time they have to decide on critical care. क्रिटिकल केअर म्हणटाना आय थिंक कोरोना जाताना सुमार तुमकां केसीस आय थिंक यू वेर 24/7 वर्किंग जावन आशिल्ली की म्हणून तांचे कसले स्टोरीज तुमकां Stories actually to be sad news that Angela youthofgsb in those magar interview just 1 week before COVID hit. Okay. That actually interview sanglagada within any war that is with we are going to be inside the ICU full time. Then almost आम्ही घर पडायनी म्हणटा 24/7 तरेश PP घालणं फूड फुडचे जायना उदक पिवचे जायना म्हळ्यार इथं फुल lot of mortality जाताना. It was a tough time in our career being in the forefront. तसंच म्हळ्यार कोविड आणतो आम्ही dying patients are like exposure rates highest rates highest and must that's handling the relatives. Overall it was a very bad phase of our career on Sunday. Someone went at the cases fully SL पुरा येता आनी फ्युचर आनी कसं पुरा येताच म्हणून वत ना एक पट येताच तांगा लायक आतां केरळांत कसं की एक वायरस या वायरल फीवर पुराय. सो तुमी प्रायरली प्रिकॉशन्स घेताच की कशें तुमगेल प्रिपरेशन लायक ऑर इट्स ऑलरेडी सेट विथ ऑल फॅसिलिटीज facility sakada ICU asta probably that disease set the protocols and ami implement korkada prior information melta tak jaw kanula पुराय करता. I see with the basically as life support systems. For example, manshal shwas rablare ventilators asta kidney work and dialysis machine asta. So I am an advanced I see the machineries to me better than approachable. After ECMO monella and lung the knee me bypass compare magil patient this is curious that opas come back to this ECMO ones. A lot of advances, but lots of machineries or equipments and to me I see it provide. So एक हॉस्पिटल म्हणतना सुमार तांकां इन्वेस्टमेंट थंय आसता एसल मशिनरीज पुराय घालूंक. तशीची एक मिथ आसता एक नोशन जनान उलोवचे लायक हॉस्पिटलांचे आमकां बिल्ल चिके चड येवचे अशी तशी द वर्ड लूट
दे यूज आहे ताजे तुम्ही कसं सांगू आताचे यूट्यूब विषय म्हाका वतना म्हळ्यार आमकां म्हाका दिसता ते एक नमुने तशें प्रोजेक्ट केला प्रोजेक्ट तशें करूंकय तितलें सुलभ ना तशें एवरीथींग इज डन एज पर द ट्रान्सपरंट जावन बट तशें प्रोजेक्ट केला एस्पेशली कोवीड टायमार प्रोबेबली तशीची राबता कितें वता की म्हूण म्हाका वतना बट तशी मागीर एक्सपेन्सीव असेल पर लायफ सपोर्ट सिस्टम्स तितले रनिंग कॉस्ट आसता So it cannot be private like sector definitely that cost like chances but not in a looting type. Probably it is definitely which is genuine, which is needed for the running cost of the higher equipments. Government setup ante sumar sakada aila ta shalmati really advances are now available in government setup also. So people can choose. Yeah, at doctor jaw ka jalarichi tangil studies akachi MD seat ak purai it is like kitle kastas fees chi cherd asam on gots. So those who want to have career in doctorate in medicine tani kashi करियता म्हणून लायक इन स्कॉलरशिपार रीच वचीत की कसं पुरो अवेलेबिलिटी आसा की प्रेसेंट सिच्युएशन अंत द कैंडिडेट कोणाय मेडिसिन वच्चे जाल्यार पैशन आसल्यार वच्चे कसले जाय वच्चे कनाचे इता म्हाका फुडले वरी आतां MBBS 5 वर्स केल्ले प्रॅक्टीस केल्ले जाय MBBS जे 5 वर्स जाता इता दिनातर MD केला पावना आतां ताजे वयर BM केला पावना मागीर ताजे कसले फेलोशीप मागीर दानी रूरल पोस्टिंग आतां कसले कमिटमेंट्स पुरो जाताना एक बार 15 वर्स तागेले लायफाचे प्रायम 10 to 15 years he has to dedicate तर तितले कोण मागीर येवन तागे नांव एस्टॅब्लिश जावका आनी तांगेर लोगन पेशंट्स तागे एस्टॅब्लिशमेंट करूंक बरो सोदता तितले एक लॉंग जर्नी लायफान तो and they are ready to dedicate it's worth otherwise I think must in the courses the fuller in a put doctor another engineer doni ashel ata tanto so is it worth 10-15 years it's debatable both now it's a passion is approach करत डॉक्टर तुम्ही इतली बिझी असता की क्रिटिकल केअर युनिट अंत असताचे सो फॅमिली लाईफ कशी तुम्ही बॅलन्स करताची कोविड टायमार मस्त कश्ट जालां आमी दोग जाणां बिजी आशिल्ले ती मागीर भायर ती डॉक्टर सुचेता राव ती केम्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स तशें आमगेर वरी तांणी बिजी आशिल्ली त्या वेळार ओके कमलारे दुयेक आनी आमकां लागीं वचार न्हू त्या वेळार आमी ओके मागीर प्रोफेशन दोग जाणां काही इट्स ऑल टायम आमी हॉस्पिटलांत चड आसता ते मागीर म्युच्युअली डॉक्टर्स दोग जाण डॉक्टर्स इट इज इजी टू अंडरस्टँड तशें तुमी बॉम्बेंतूय शिकलेले आसताची सो बॉम्बे तुलान मँगलोर सो मँगलोर इज ऑल्सो डेवलपिंग बॉम्बे स्टोरीज थोडे आसा म्हणटा आशिल्ले आमगेले जन तुमगेले स्टोरीज म्हणारे दॅट इज एक्चुअली इन अ लायटर वे म्हणारे हांव बॉम्बे वताना because हांव सकराले I went against others but I went on my own wish so ते वतान बॉम्बे वताना तुमकां गोतच बॉम्बे एक रावच्याक एक जाग मेळचो सकड मेळटा स्टे इज द मोस्ट एक्सपेन्सीव आनी मेळचें क्रावडेड जाल्यार म्हाका गांवां म्हाका हॉस्टेल मेळ्ळें हांव स्टे कोर्स जॉयन जालो बट म्हाका हॉस्टेल तर मेळ्ळें म्हणून आतां गोतच बॉम्बेंत घर जावं घेवन हें करचें आमी तेन्ना ते स्टुडंट फिल्डांत स्टुडंट पिरियडार वचचे तशें बट म्हाका गांवां मस्त स्टे नातिल्ली मागीर मस्त कश्ट जालें बॉम्बे बट म्हाका गांवां येवच्याक आमकां आमी बॉम्बेच्या आमकां शिकून येवंक म्हणल्यार एक आश आसता तेन्ना हांव तसो कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार मागीर बॉसान कॅबीन आशिल्लें बॉस रात्री आमी मॉर्निंग ICU नायट ड्युटी जाताय सेकंड बॉसान येताना हांव बॉसान कॅबिनार बसून न्हीद करचें आशिल्लें म्हळ्यार तें बॉसार चॅर न्हिदत म्हळ्यार म्हाका विंगड खंय मेळ्ळें हॉस्टेल फस्ट टायम
कसं ते म्हणणारे सकाळचे मॉर्निंग आज बॉस आल्यातना मग ते बसचे सो हांव कसं करचें म्हणल्यार थिएटर अशें न्ही का लिडो थिएटर म्हणून बॉम्बे हॉस्पिटलान हैदराक थंय रिलीज जाल्ले मुवीज तशें तेन्ना हम साथ हेम दोस्त हांव सदां एक 3 म्हयने फुडें म्हाका भायर हाडटा म्हणल्यार सकाळ वचचें थंय टिकेट घेवन वापस आफ्टरनून शिफ्ट ड्युटी वापस येवचें मूवी म्हळ्यार एक्चुअली क्वेश्चन एक निंदोवचें एक जाग ओके कडेन गेटकीपर गुर्तु तेजेर म्हाका ಮತ್ತೆ ಬಯಸ ವಿದ್ಯಾನ್ ಸೋನೆಕ ಗೊತ್ತು ಸಾವ್ ನಿಂದೋಚೆ म्हळ्यार बॉम्बे हॉस्पिटल प्रायम एरिया मुंबय आमगेले अंपन कटे चिते मेट्रो म्हणून एक जागेर इट्स प्रायम एरिया इन मुंबय थंय स्टे मेळचे अशें पळोवन म्हळ्यार ICU वचचें मागीर थंय बॉम्बे वडा पाव लस्सी पिल्यार आमकां पोट भरता तशें रेस्टॉरंट तरी घंटा that's a lot of long मस्त पळयला स्टुडंट लायफान अप्स डाउन्स डॉक्टर अनेक कसो विशय म्हळ्यार आतां आफ्टर सर्टन एज आमी पुराय जाणांक एक बॉडी टेस्ट करता म्हणटाची सो मात्र बॉडी टेस्ट करूचे मुखार एक न्ही एक फायंडींग मेळटा आतां पोलिसान पळय राबयल्यार कसले न्ही कसले फॉल्ट फायंड करताचे आमगे लायसन्स जावं कसले स्कुटरांत जावं कारांत तूं पुरो तशीची आमगेले बॉडीन ते कसले न्ही वी आर नॉट लायक परफेक्ट बॉडी म्हणटाची कसले पुणे चड उणें आसता मेनी पीपल रिफ्यूज गोईंग अँड चेकाक वचनाची तशी हाजे विशय कसो सांगचें तुमगेले एडवायस शूड वी रियली चॅक ऑर चेक करून ते मागीर ते हॉट नमुन्यार येवन मागीर एफेक्ट जावचे इट्स बेटर टू प्रिवेंट अँड इम्प्रूव युअर लायफस्टायल वन वे ऑफ डुईंग इट सेकंड थिंग इज अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज बेस्ट मागीर रिपेंड करून मेळचें एस्पेशली 35 क्रॉस जाल्ले 40 लागी पावले एक चेकअप करचें तो कांय चुकीना न्ही मस्त अर्ली रेकग्निशन ऑफ ए डिसीज जे जाले तशीच आमकां तेजे डिसीज इम्प्रूवमेंट हाका चान्स घेता तशें न्ही करता सगळ्यांक हें करता इट इज द कॉमन एटलिस्ट अवेरनेस आसता कसो आसता तुमगेर बॉडी अँड देन प्रॉबेबली येस सो कमिंग बॅक टू इंटेन्सीव केअराची इज इट कंपल्सरी टू फॉर ऑल हॉस्पिटल्स साधारण 10% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल बेड्डाची ICU जावं तीची 10 बेड्डाक एक ICU 10% ऑफ टोटल बेड ऑफ मिनिमम जावं इदा म्हणल्यार प्रति फिल्डांत कॉम्प्लिकेशन्स असते प्रति फिल्डांत यू टेक एनी स्पेशालिटीज ते कॉम्प्लिकेशन आयल्यार जो पेशंट सिरियस जावन आयल्यार एक बॅकअप ICU जो ICU क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट इज मस्ट जावं तीच प्रति हॉस्पिटलांत What is the difference between ICU and critical care ICU? Critical care ICU म्हणून critical care department म्हळ्यार ते ग्रुप ऑफ प्रॉपरली सेट इंटेन्सिविस्ट आमगेले डिपार्टमेंट आसता आनी मागीर वरीचे मागीर ओटो मागीर कलिग्स एक 3-4 जाण तांगेले आमी कोर्स कंडक्ट करता ती फेलोशिप्स आसता सो इट्स ए पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता सो त्यात एक डिपार्टमेंट म्हणून आसता तशें आसल्यार कसो म्हळ्यार 24/7 डेडिकेटेड इंटेन्सिविस्ट ते ICU रन करता दॅट इज कॉल्ड क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट सो मस्त पुराय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा इंटेन्सीव केअरा विशयी आनी आमगेले स्टुडियो येवन तुमी आमकां इतलें नॉलेज दिवन यू ऑनर्ड अस थँक्यू सो मच फॉर युअर प्रेजन्स आमगेल्या ऑडियन्साक कसले विशय तुमकां सांगूक जाल्यार लास्ट मेसेज फ्रॉम युअर एंड अबाउट हेल्थ केअर हांव सांगिल्लें प्रिवेंशन इज द बेस्ट टू प्रिवेंट अर्ली रेकग्निशन खंयचें इग्नोर करूं नाका अर्ली रेकग्निशन ऑफकोर्स आमगेल फील्ड येतना लास्ट स्टेज बट द इनिशियल केअर लायफ स्टायल हें कर इम्प्रूव केल्यार डेफिनेटली कॅन सेकेंड युअर अवेरनेस अबाउट क्रिटिकल केअर तुमगे क्रिटिकल केअर फील्डा विशय अवेरनेस जावं क्रिटिकल केअरान कसो पुरो करतात पेशंटा खातीर केन्ना कितले म्हणटा तुमकां रिजल्ट्स येता सगळे एक आयडिया सगळ्यांक जावं आनी तयारी घेवका इंटेन्सिविस्ट म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट एक फील्ड आसा म्हणून तुमगेले अवेरनेस इम्पॉर्टंट बिकॉज कोणालाय घर लागी एक पंत कसलेय इवेंट जावन कोणें सिरियस जाल्यार आमकां त्या वेळार गडबडी येयल्यो आमी टेन्शन आरे पॅनीक जावन आमकां खंय वचका कसो करता आमकां बट टायम इज प्रेशियस यूज
तुम्ही बेस्ट सेंटर आपोवक where there is intensivist team. त्या अवेअरनेस आमकां जावं का अशी आमी ICU घालले म्हूण तशें जायना. ICU घालल्यार ती क्वॉलिफायड पीपल should be there. Machine आसून मॉनिटर आसून एक बेड्स आसून प्रेजेंट देन कोण आसता थंय अराउंड द क्लॉक कोण डिसिशन घेता म्हणल्यार अवेअरनेस जेना जावका. सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सेकंड मागीर हांव सांगचें म्हणलें जाल्यार ICU चमकर कोडल्या रिजल्ट्स आर बॅड म्हणल्यार तशें There is hope. there is definitely improvements. Good percentage of patient improve जावन वता कित्याक तशें आमी ती panic जेवना खातीर I think then and a good setup of people and definitely the results are good. आणि मंगळूर अंतत इतले पुरो क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट्स 25 years स्टार्ट करून जेन्ना सुमार क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट्स ईच हॉस्पिटल्स आसा जे मागीर फेसिलिटी पुरा कडेन अवेलेबल आसा. तुमकां अवेअरनेस आसून ते तुमी ताजे बेनिफीट घेवचें इम्पॉर्टंट. सो मागीर सायडीन तुमकां सगळ्यांक थँक्स. आनी क्रिटिकल केअर स्पेशालिटी मंगळूरांत आनी व्हड जाव तुमगेले मी ती अवेअरनेस अशी असेल पुरा प्रोग्राम्स आनी ते अवेअरनेस काही जनांक घेता. सो तशी ते चांग काम तुमी केला तुमकां मागीर जाय थँक्स. आनी सगळ्यांक यूथ ऑफ GSB आय एम वेरी तुमगे पुरा एक्टिविटीज हांव पळयता सकट प्रोग्राम पळयता. यू आर डुईंग एन एक्स्ट्रीमली गुड जॉब यूथ ऑफ GSB. सगळ्यांक कंग्रॅच्युलेशन्स टू युअर टीम एंड थँक यू. Thank you so much, Doctor. Thank you.